बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां. इजाया प्रवादीच्या बुकान 5:5 वसरान दुसऱ्या वडीर आयजाया चॅप्टर 45:2 सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. आमचो देव आमच्या मुखल्यान वचून आयच्या दिसा जे कितें आमी वावर करता, जे कितें आमी करता त्या समेस्तांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालता. तर आमी भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करून समियाच्या एकवटांत आयचो दीस आमी जिवंक फुडें सरया. आमचो कंथराचो बूक आमी उक्ते करून थंयसर आसचें आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधना नमना, आराधना नमना. K13 पेज नंबर 154 154 154 पान नंबर, कंतार नंबर K13. आराधना नमना, आराधना नमना. आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है, ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ है, ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ, आराधना नमना, आराधना नमना. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ, आराधना नमना. आमकां आमी सोम्याच्या हाजरपणान प्रवेश आराधना सोम्या लागीं आमी उलोवया, सोम्यान उलोवनचें आमी आयकूया. सांत भक्तांचो आठ कडव्यांचो मोरया मायेचो अनुभव आमी करया. निरंतर आमी गावया. हाले हालेलुया, 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 Elohim, Adonai, all powerful, mighty God, our God, the Holy God, Jai Tuga, Stuti Tuga, Radha Tuga, Bodhi Tuga, Mahima Tuga, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
अर्गां तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू जय जय तुका समिया जेजू स्तुती तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू नमस्कार तुका समिया जेजू प्रणिपा तुका समिया जेजू वंदित हांव तुका समिया जेजू वर्णित हांव तुका समिया जेजू गायत हांव तुका समिया जेजू घजयत हांव तुका समिया जेजू परगडत हांव तुका समिया जेजू होगळसीत हांव तुका समिया जेजू मान तुका समिया जेजू नमस्कार तुका समिया जेजू प्रणिपा तुका समिया जेजू नमान तुका समिया जेजू हालेलुया होजान्ना हालेलुया 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 मोगाचें न्हू केदें व्हरतें भाग आमचें समियाच्या हजरपणांत आमचो वेळ खर्चून आयचो दीस समियाक आमी संपूर्ण तरान समर्पण दिवचें आमचें जिवीत समियाक समर्पण दिता आसतना मोगाचें न्हू सोमी म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता इजाया प्रवाच्या बुकान 5:30 वसरांत दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वळीर सरीसपर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता ही उतरां आमी आयकुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो हांव तुज्या मुखल्यान आनी पर्वत समतल करतलो पर्वत समतल करतलो हांव काशाची दारांची फूड करतलो काशाच्या दाराची फूड आनी लोंकडाच्या आडांबे मोडून उडयतलो त्या आडांबे मोडून उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया मोगाचें देव म्हणटा हांव तुमच्या की मुखार वेतलो म्हळ्यार जर तर तुमच्या पैकी कोणी एकल्याक फ्रांसाक विजा मेळ्ळ्या थंयसर वचून शिकोंक आसा तुका भिरांत गावजणी थंय फ्रांसाक गेल्या उपरांत कशें थंयसर एअरपोर्टांतल्यान भायर वचें कशें थंयसर ट्रेन धरची या कार काण घेवन वेचें या बसार पॉयंट करचें थंयची भास दुसरी थंयचे पयशे दुसरे थंयचो लोक दुसरो आनी थंयची संस्कृती दुसरी खंय म्हाका रावोंक जागो मेळत कसलो जागो कसलें जेवण मेळत वय थंयसर म्हाका कोण कुमक करतात कसले लेक्चरर्स आसतात कसले इन्स्टिट्यूशन कसली कॉलेज असले सगळी भिरांत गांवजणी आमकां येता आसतना म्हाका न्हू जेजू भोपय सक्रमेंतांत हांव तुज्या लागीं आनी म्हज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव तुमच्या मोखल्यान वेतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो आमच्या पैकी कोणी एकलो थंयसर कोर्टाक वचोंक आसा थंयसर वाद विवाद करूंक आसा जेजू म्हणटा हांव तुज्या मोखल्यान वचोन हांव थंयसर त्या कोर्टांत आसच्या त्या जजाचेर त्या न्यायकर्त्याचेर आशिर्वाद घालतलो तुज्या त्या लॉयराचेर आशिर्वाद घालतलो हांव तुज्या मोकल्या त्या दुस्मानाचेरय आशिर्वाद घालतलो सगळ संगती तुज्या बऱ्या पडाशें करतलो तूं परिक्षा बरोवंक येताय परिक्षेचेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुज्या क्वेश्चन पेपराचेर हांव आशिर्वाद घालतलो कोण ते तुवें बरयलें तेजें आन्सर सीट कोण तें करेक्शन करता तांचेर आशिर्वाद घालतलो जे कितें परीक्षा आमची येवची आसा तुज्या जिवितांत ताचेर आशिर्वाद घालतलो हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो एक जागो काणगे वेताय तर वय बऱ्यांतलो बरो जागो तुका मेळ अशें करतलो म्हाका न्हू ह्या हप्त्यांत जायतीं जाणां हांगासर येतेरेक आयलीं व्हडा संख्यान कोंकणी वस्तेचेर येतेर विशेष आंतरीक बरी भलायकेची आनी सुटका सोडवणेची आयलेल्या सबार जाणांक म्हाका न्हू दैवीक अनुभव जालो सर्गोक्त जालो तसलो अनुभव एकलो तरणाटो आसलो ताका फ्रांसाक विजा जाय आसली तो राखून आसलो थंयसर वचून ताचें शिकाप करूंक हांगासर आसतनाच ताका फोन आयलें ताजे सगळें तयाराय जाल्या आनी आतां ताणें वचोंक केवल बॅग पॅक केल्यार पुरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकलो कामा खातीर राखून आसलो ताका दुबय थावन हांगासर येतेर करतानाच अकरेच्या दिसा फोन आयलें थंयसर दुबय ताचें काम जालां ताजें विजा आनी सगळीं आयल्या ताणें आतां घरा गेल्या तक्षण बायल्या गांव वचोंक तयाराय केल्या पुरो ताच्या मोगाच्या मनशान ताणें केवल सांगल्यार पुरो हांगासर आसतना थोड्यांची पेंकटाची दूख गेली थोड्यांची बुसांची दूख गेली थोड्यांक जिरवणीची समस्या आसली ताणें तें निवारलें आनी एकल्याक ताच्या बायले भुरग्यान तावन तो पयसलो हांगासर आसतनाच ताच्या बायले भुरग्यान तावन फोन आयले तो खंय आसा गी म्हणून आनी ती ताच्या लागीं राजी जावंक ताका फाटीं आपोवन हाडून व्हरूंक तयार जाल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव आमच्या मुखल्यान वेता आनी मंदरसून थंयसर तिसऱ्या वडीर देवाचें उतर अशें म्हणटा आयजाया चॅप्टर 45:3 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव तुमकां गुपीत दिरवीं आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातलें तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायल असो देव हांवच म्हण तूं वळखतलो कितली आपुरबायेचीं उतरां मोगाचें ह्या उतरांद्वारे बपय सक्रमेंतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया समियान जेजू तूं गुपीत दिरवीं आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती तूं म्हाका दितलो हांवें म्हाकाच तुका समर्पण दिल्यार पुरो तुज्या हजरपणांत हांवें जियेल्या पुरो तुज्या उतरां प्रकार हांवें जियेल्या पुरो म्हज्या जिवितांत सर संगती तूं म्हाका वदक सोन दिताय तूं म्हाका नांवान आपयताय म्हजें नांव तूं वळखताय ह्या सगळ्या संवसारांत कितलेशे लोक आसल्यार तूं म्हजो प्रत्येक रितीन विशिश्ट रितीन आनी विशेष रितीन मोग करताय म्हजे खातीर तूं मनशांक दिताय राष्ट्रांक दिताय सर संगती वदक सोन दिताय तूं जावन आसाय सर पदवेदार तूं जावन आसाय सर सत्यवंत हालेलुया होजान्ना हालेलुया मोगाच्यान आमी गावया त्याच समिया जेजू हरसुया जेजू रायाक I-31 पेज नंबर 125
पान नंबर 120 आणि 5 कंतार नंबर I 30 आणि 1. त्या सुमी जेजूक आमी हरसिया व्हडा संतोषान व्हडा आनंदान व्हडा वैभवान. हर्षुया हर्षुया जेजुराया, हर्षुया हर्षुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया. 2000 वर्षा पुढे मुनी जाऊन आयलोलो, हातकी मनशापासून आपलो जीव भेटून दिलो. 2000 वर्षा पुढे मनीस जावन आयलोलो, हातकी मनशापासून आपलो जीव सैन्य केलोलो. तोसु सोमी तोसु जेजू, तोसु सोमी तोसु जेजू, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया. तुका आपले राज्य दिवचे बापाची खुशी जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, आज स्वामी जेजू तुज्या मोकल्यान वयतलो. जे कितें तुवें येवजण केलाय त्या सर येवजणेचेर, सर योजनेचेर, सर वावराचेर स्वामी जेजू आशीर्वाद घालतलो. काना शहरान मोरये संगी लग्न घरा पावलोलो, उदक असले वाईन करून पयले अजब केल्लोलो. काना शहरान मोरये संगी लग्न घरा पावलोलो, उदक असले वाईन करून पयले अजाप केल्लोलो. तोसु सोमी तोसु जेजू, तोसु सोमी तोसु जेजू, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया, हरसुया हरसुया जेजुराया. केव्हा गर्गानी उगलाबदी तुझे सर पातकां बक्षिता, सर तुझी बिडा गुण करतात, सर तुझ्या गरजांनी तो तुका पावता. बेसायजाच्या तळ्या कुशीन कुरड्या दिश्ट दिल्लोलो, मरण पावल्या लाजराक जीवन करून गुटयलोलो. बेसायदाच्या तळ्या कुशीन कुरड्या दीस दिल्लोलो, मरण पावल्या लाजराक जीवन करून उठयलोलो. तोसु सोमी तोसु जेजू, तोसु सोमी तोसु जेजू, हरसुया हरसुया जेजुराया, 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 हरसुया हरसुया जेजुराया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका, होगळा तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका, म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या सोडवणदारा. अर्घ आनी होगळा तुका, ससनाच्या ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचे न्हू आमी आमच्या मोगाच्या मनशां सांगता वेळ करसूंक आशेता. हय मू तांचे सांगता उलोवंक आशेता, तांचे सांगता जेवंक आशेता, तांचे सांगता संतोष वांटून घेवंक आमी आशेता, आमचें सूख दूख वांटून घेवंक आशेता. म्हणजे मोगाचें न्हू आमच्या मोगाच्या मनशांनी उलयल्लें आमकां आयकूंक जाय. देखून आमी जायते फावटी तांकां फोन करता आनी ह्या दिसांनी फोन करता आसतना व्हिडियो कॉल करता, पळोवंकय आशेता. मोगाचें न्हू आमचो देवी म्हाका तुका पळोवंक आशेता, म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलोवंक आशेता, हांवें तुवें उलयल्लें तो आयकूंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू देवान उलयल्लें आयकचें. कशें आयकुचें? देव दोळ्यान दिसना, तो आत्म्या रुपार आसा, तो एका दुसऱ्याच तराच्या अस्तित्वांत आसा. आमी एक दीस हो संवसार सांडल्या उपरांत त्याच देवाच्या अस्तित्वांत देवान जियोवच्या रितीन आमी पासिंग ओवर पास्क उतरवणी आमची जातली. पूण ह्या संवसारांत आसतना थोड्यांनी मोगाचें न्हू देवाचो ताळो आयकलो, मात न्ही देवा लागीं ती उलयली. एकलो जावन आसा पोरण्या तेस्तामेंतांत सामुएल.
सामुएलीच्या पहिल्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 10व्या वळीर आमी वाचता सामुएल देवा लागीं म्हणटा उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो. म्हाका हांगासर बोपय सक्रामेंतान जेजू आसा पूण थंयसर उंड्या रुपार आसा धव्या गोवांच्या उंड्या रुपार. आमकां दिसता आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक केवल धवो गोवांचो उंडो, पूण म्हाका न्हू आध्यात्मीक रितीन वाडावळ जोडलेल्यांक विशेश जावन चड आनी चड सोम्याच्या एकवटांत आसल्यांक थंयसर सोम्याचें दर्शन जाता, सोम्याचो अनुभव जाता. सोमी तांचे लागीं उलयता आनी ती सोम्या लागीं उलयतात. सामुएल देवा लागीं उलयलो, देवाचें उतर सामुएल समजून घेवंक ताका साध्य जालें. नव्या तस्तामेंतांत पावल आमकां म्हणटा धर्मच्या कृत्या बुकांत 20 आनी 7 अवसरांत 20 आनी 4 वळी Acts of the Apostles chapter 27 verse 24 देवाचो दूत म्हाका अशें म्हणालो. म्हाका ही उतरां आयकत आसतना म्हज्या कुडींत एक शिरशिरो येता. म्हळ्यार एका रितीची एक विशेश अजापांचो अनुभव. देवाचो दूत सांपावला दिश्टी पडलो. देवाच्या दुतान उलयल्लें सांपावलाक स्पश्ट तरान आयकलें. म्हाका सरस्पर देव उलयलो आब्रामा लागीं, सरस्पर देव उलयलो इसाका लागीं, जाकोबा लागीं, जुजे लागीं, मोइशे लागीं. देवाचो दूत उलयलो इसाया लागीं, जेरेमिया लागीं. देवाचो देव म्हाका म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवंक आशिता. कशें आमी देवाचो ताळो आयकूं आज थोडे थंती तरी नियाळ करया. म्हाका फाल्यां आनी चड आमी नियाळ करया. पयलें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आध्यात्मीक फर्माणा द्वारे. गॉड गिव्स अस स्पिरिच्युअल कमांड्स. जर तर म्हाका मालाकीचो बूक आमी काडल्या थंयसर 2ऱ्या वसरांत 16व्या वळीर आमकां वाचूंक मेळटा. मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 16 सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव लग्ना विच्छेदनाचो द्वेश करता. देखून विश्वासघात करिनाकात आनी तुमचो जीव राखा. विश्वासघात करिनाकात आनी तुमचो जीव राखा. म्हाका देवाचें एक फर्माण. दिस इज अ कमांड ऑफ गॉड. कितलें आमी देवाचें उतर वाचता तितलें म्हाका देवान कितें फरमायलां हें आमकां चड आनी चड कळीत जाता. देखून देवाचें उतर आमी चड आनी चड वाचल्यार आमी देवाच्या हाजरमणांत प्रवेश जाता. देवाच्या आध्यात्मिकता ह्या आध्यात्मीक अस्तित्व आमच्या भोंवतणी आमी अनुभव करता. आनी त्या देवाच्या उजवाडांत त्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत चड आनी चड आमकां देव कितें सांगता तें कळटा. थोडी देवा लागीं विचारतात हांवें तें घर काणगी घेत की, हांवें तो जागो काणगी घेत की, हांवें तें शिकप जाय की, कॉमर्स शिकप जाय की, सायन्स शिकप जाय की, या इंजिनियरींग करीत जाय की, हांवें तें काजर जाय येत की त्या चेडवा लागीं ह्या चेड्या लागीं, हांवें तें प्रमोशनाक एप्लिकेशन घाली येत की. म्हाका अशें देवा लागीं तुवें विचारल्यार देव तुका सांगता की, देव सांगता पूण तुका तें समजता की. म्हाका एक फ्रांसाचो मनीस हांगासर आयलो जाल्यार ताच्या फ्रेंच भाशेंत उलय जाल्यार आमी आमच्या कोंकणी भाशेंत उलयल्यार ताका आमची भास समजना, ताची भास आमकां समजना. त्याच रितीन म्हाका देवाची भास वयली आमकां समजजे जाल्यार आमी चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाची जाय. त्या उजवाड आमच्या जिवितांत आसता. जर तर आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाचो उजवाड ना संवसाराचो काळोख, अंधकार, स्वार्थ आनी खोटेपण वंदवणे आसतात. त्या दाळा त्या काळोखांत देवाचें उतर आमकां बरें समजना. देवाच्या मनशांनी देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवर. मरिये मायबरी देवाचो ताळो तांणी आयकलो. दुसरें जावन आसा मोगाचें पवित्र आत्म्याचें फर्माण. पवित्र आत्मो मोगाचें आमच्या जिवितांत फर्मायता. आनी देव पवित्र आत्मो आमकां फर्मायचें जाल्यार आमी चड आनी चड देवाच्या हाजरपणांत जियेसे. थंयसर गणाना बुकांत आमी एक घडीत वाचता. थंयसर 12व्या वसरांत 6व्या वळीर तावन 8वी वळ पर्यंत बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 6, 7 and 8 देव मोइजे लागीं उलयता आसतना एक इश्ट एका इश्टा लागीं उलोवचे बरी मुखामुखी उलयलो. देव मोइजे लागीं मुखामुखी उलयलो. आमच्या लागीं म्हाका पयलीं पुस्तक वाचल्या उपरांत आमकां एक तराचो पुसपुसो ह्या एका तरान एक भितर तावन एक ताळो आयकल्ल्या बरी ह्या एक कितें म्हणटात एक प्रेरण मेळ्ळेल्या बरी मेळटा. पूण मोइजे लागीं मुखामुखी उलयलो. मोइजे देवा लागीं वाद विवाद सयत करता. म्हाका तितलो एक वाडावळ येची जाल्यार मोइजे ताच्या जिवितांत विश्वासीपणान जियेलो. देवाक विश्वासी तो रावलो. देव आमच्या लागीं उलयता. म्हाका दर्शनांनी उलयता, स्वप्नांनी उलयता. तो आमच्या लागीं थोडे फावटी थोड्या वपारींनी उलयता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत थोडी घडीतां आसा तांच्या मुखांत तो उलयता. पूण आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत चड वाडावळ जोडल्या तितलो देवाचो ताळो आमकां आयकता मात न्ही देवा लागीं वाद विवाद सयत करूंक आमकां साध्य जाता.
तिसरें मोगाचें न्हू देव उलयता आमकां आध्यात्मीक थरान एक आमच्या जिवितांत एक संवय जाता देवाचो ताळो आयकोसो आनी समजोवचो. जर तर मोगाचें एकलो मासली भागता केदाळाय ताका कळटा दर्यांत खंय मासली आसा गी म्हणून ती एक संवयची जाता. ह्या तरेन एकलो हांव कावन्सिलींग करतना म्हणालो फादर तुमकां कशें कळ्ळें हें सगळें देव तुका सीद सीद सांगता गी. तितल्यार हांवें म्हळें म्हाका देव सीद सीद सांगना पूण सबार वर्सान थावन हांव कावन्सिलींग करतां तुमच्या सांगात उलयतां देखून तूं उलयता आसतनाच म्हाका तुज्या जिविताच्यो जायत्यो संगती देवान म्हाका म्हज्या काळजांत कळीत केल्यो. ते म्हाका एका तरेची संवयची जाला. म्हाका हर एकल्यांक एका तराची संवय जाता. थोड्यांक वायट संवय जाता थोड्यांक बऱ्यो संवय जातात. मोगाच्या भावा भयणी म्हाका तुका जायची बरी संवय सोम्याच्या हाजीरपणांत आमचो वेळ करचो. सोम्याचो ताळो आयकोचो. जशें मोगाच्यान आमच्या मोबायलाक एका तराची फ्रिक्वेन्सी आसता खंय एका तरेचे नेटवर्क्स आसात तातूंत ते मोबायल थावन आमी कोणाय लागीं उलोवंक आमी शकता. तशेंच मोगाचें देवाचो ताळो आयकाचें जाल्यार देवा लागीं उलयचें जाल्यार त्या दैवीक फ्रिक्वेन्सीक त्या दैवीक नेटवर्काक आमी मोगाचें आमकांच ट्यून करून घेवचें आनी सोम्या थंय एक जायचें. तेन्ना सोम्याची हर एक आशिर्वादां कुरपा बेसांवां जण घेवंक आमकां जाता. देखून बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. सामुएल प्रवादीन सांगली उतरां आमी ही सांगया सोम्या लागीं उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो हांव तुजो साकोर. पूण सोम्या तुवें म्हाका म्हळें हांव तुका साकोर म्हण आपयना हांव तुका रसना म्हण आपयना तूं म्हजो इश्ट. वय सोम्या तुवें म्हाका इश्ट केला तुजें इश्ट जावन जिवंक जाय आसली ते जिणयेची साल हांवें बदलूंक रुपांतर जावंक की म्हाका करपा दी. सोम्या तुजो ताळो हांवें आयकाशें कर. आमच्या कातराच्या बुकांत आमी घेवया B9 पेज नंबर 34. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो ह्या गिताद्वारे सोम्या लागीं आमी परतून मागया सोम्या म्हज्या लागीं उलय. B9 पान नंबर 30 आनी 4. सोम्या तुझे भूत जिवीत दिता जिविता वाट मुझी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदांच बाळता जिवीत मुझे सुफळ करता. सोम्या तुझे भूत जिवीत दिता जिविता वाट मुझी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत मुझे सुफळ करता. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. मोगाच्यान दोनी हात आमच्या काळजाचे दोन दोळे दांपून आमी सोम्या लागीं म्हणया सोम्या उलय तुजो ताळो आयका सारकें. हांवें पवित्र पुस्तक वाचचें कर पवित्र पुस्तकाचें उतरां हांवें सदांच उडास करीचें कर आनी तुज्या ताळ्याक हांवें चीत दिवन आयकून तुज्या लागीं हांवें काळजांत तावन उलयशें कर. सोम्या उलय सोम्या सोम्या म्हजो ताळो आयक सोम्या सोम्या लागीं आमी उलयया. सोम्या तुझे भूत जिविताचं आत्मीतान मुझी तांबाशिक कुरपे झरदी तुझे तै पावस हातर म्हाका सांभाळ गो. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. दोनी हात वयर करून काळजांत तावन आमी उलोवया. उलय सोम्या उलय
मोगाच्यानो समया लागी उलयता नासतना आमी विविध त्या सांग खातीर मागया आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा तशेंच काजाराचो दीस आचरतल्यांकी आमी अभिनंदन पाठयता आज जन्म दिवस आचरशीचा अँथनी मार्क पिंटो बँगलोर तशेंच जिवितांत वरती अजापां विजमितां अद्भुतां अनुभव केली देवाक अर्घ आनी होगला दितात अनिता कोरेया उडपी जेजू बाळकाच्या मानाक बेनेडिक्टा डिसोजा पाने मँगलोर विलियम डिसोजा आणि लुइजा डिसोजा कुंदापूर फ्लोरा डिसोजा जेरी मेरी सायमन आणि डॉटी डिसोजा आणि कुटॉन सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या कुडींत असली दूख न पयस जाल्या एक कॅन्सर सारकें उदेल्लें कुडींत पूण देवान तें गूण केलें आनी नपयस केलें देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप चिंतल्या तसलो बऱ्यांतलो बरो जागो आनी घर फावो जालें परगांवांतल्यान कॅनडांतल्यान गांवां येवंक विजा मेळ्ळी वेळार येवन आवय सांगता वेळ करसूंक साध्य जालें आनी सक्कड संगती देवान आमच्या बऱ्या पडाशें केलें सैरीक जाली आनी वेळार आतां काजराचें कार्य आसा तें कार्य बऱ्या तरान येवजन करूंक देवान फाव केलां रेतेर केल्ल्या वरी जायते बरेंपण लाभलां शांती समाधान लाभल्या मागल्लें देवान फावो केलां कुटुंबाच्या सांध्यां खातीर मागल्लें रेतेर वेळार तेंय देवान फावो केलां वरती अजापां विजमितां केल्यां दैवीक रेत्रमंताच्या आराधनाद्वारी आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारी मोतींत ती शांती समाधान मेळ्ळ्या देखून मगच्यान आमी तांचे सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू आतां मगच्यान विविध त्या सांग खातीर आमी मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत फ्लाविया आल्मेडा मुंबय तशेंच बरी भलायकी लाभच्या खातीर जेसी डिसोजा मुंबय तशेंच डॅग्नी आनी ऑना फेर्नांडीस मँगलोर हांच्या विशेश त्या सांग पासत मागया एवलालिया डिसोजा बरीवेली हिच्या भुरग्यां पासत नातरां पासत आनी कुटुंबाच्या सर सोन्यांच्या सर गरजां पासत आमी मागया फ्लेवी कास्तेलिनो वासय वय तिका बळ नासतना थंयसर न्हिदेल्या लागींच आसा 12 वर्सां तावन तिणें बरें जावच्या खातीर गूण जावच्या खातीर आमी मागया आनी तशेंच न्हिदेल्या लागीं आसल्या पासत आहार मारलेल्या पासत वय ह्या दिसांनी पिड्यंत आसून आस्पत्रेंत आशिल्ल्या पासत आमी मागया बरी सैरीक जावच्या पासत मागया एक तरणाटो परगांवांतल्यान दुबयतान गांवाक आयला एक सैरीक जावच्या खातीर 12 वर्सां तावन प्रयत्न आसा ताका बरी सैरीक जावच्या खातीर आमी मागया आनी बऱ्यांतलें बरें काम जायचें म्हण 12 जाणां तरणाटे विसान आसा बरें काम जावच्या खातीर मागया कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जावच्या खातीर ह्या दिसांनी सर्जरी जावचेर आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आस्पत्रेंत असल्या पिडेस्तान वेळार फाटीं येवच्या खातीर भुरग्यांचें देणें जावच्या खातीर गर्भांतल्या बाळशाक आपाय आसा गर्भांतल्या बाळशाक तशेंच ताच्या आवयक देवान राखच्या सांबाळच्या पासत बऱ्या तरान बाळंतेर जावच्या पासत जागो काण गेलो वेळार तो नावार जावच्या खातीर गर्भान सुरू केलां येवजण गेल्या ती येवजण बऱ्या तरान जावच्या खातीर वय माडी रायता आसतना शेजारच्यांनी तांकां अडकळ हाडल्या ती अडकळ पयस वचून तांणी केल्ली कृशी बऱ्या तरान जावच्या पासत ह्या सर त्या सांग पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर पुलकतले आत्म्या पासत मागया पुलकतले आत्म्या उडास करता मार्गरेट वास किन्नीगोळी देवादेन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा लिगोरी डिसोजा 3rd डेथ एनिवर्सरी बेंदूर कुटुंबांत सरलेल्या मालगणाचो उडास करता निर्मला फेर्नांडीस देवादीन कॉन्स्टॅन्टिनो बार्बोसा गोवा आयरीन रिटा मिनेजेस कासिया मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता फेल्सी साल्डाना सांतकट्टे 25th डेथ एनिवर्सरी साल्वाडो लोबो बाईंदर ईस्ट 5th डेथ एनिवर्सरी स्टॅनी पिकाडो मालाड मुंबई पॉल फुटाडो दोंबिवली ईस्ट प्रेसिल्ला डिसिल्वा पिकाडो जेरी मेरी पुलकतले आत्म्याचो उडास करता जेसिंता सेरावो कंकनाडी थॉमस आनी फ्लोरीन मास्करेनस बारकुरू 5th डेथ एनिवर्सरी वेरोनिका डिसोजा वासई थॉमस पियाद मास्करेनस पास्कल आनी जुलियाना पिंटो वालेन्सिया युनिस डिसोजा नक्रे 13th मंथ्स माइंड मास नॉर्बर्ट लोबो बेंदूरू वालेरियन नासरेत बाईंदूर सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानान ती विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस्त बावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दी आमेन आमी दिमी घालया बपय सक्रामेंता जेजूक नमस्कार करया आज शनिवाराचो दीस मरियमेच्या खतावेन काळजा समर्पिल्लो दीस आयचो रेतीरचो दीस बऱ्या तरान देवी रेत्र मंदिरांत जावच्या खातीर मागया सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतर आसा तुमकां 9 वरार येवंक जायना जाल्यार इल्लो वेळ जाल्यार येया
आयचे रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागा, कोणाक येवंक जायना तुमी मागा. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा 3 दिसा विशेष डेलिव्हरन्साचे रेतीर आसा. ब्रदर क्रिस्टोफर आनी फादर फ्रांसीस डिसोजा बेंगलोरांत येतली एक विशेष रेतीर. प्रवेश गीत देवगाना बुकांतलें गीत नंबर A3 520 पेज नंबर 20. उतर तुझे ऐको का शेता सोम्या तुका घेऊ कवला लेता वेदी सशिये तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तयाव एक पोटा नामान सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या धडकर माता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भोवमोगाच्यानो आज सोनवाराचो दीस, मरियमाच्या खातावीन काळजा समर्पिल्लो दीस. मरी माय आमकां आमच्या जिवितांत ती सांगात दिता, आमकां चड आनी चड जेजूक लागीं सरोंक आमकां मदत करता. ह्या सोनवाराच्या दिसा दैवी कलो रेतीर मंदिरांत हर एका सोनवारा रेतीर आसा. सकाळी 9 वरार तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. आयची रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. व्हडा संख्यान हांगासर लोक येता आनी लोक येता आसतना मोगाच्या न्हू जायते कश्ट तांची ओझीं घेवन येता. जेजू तांकां व्हडा मोगान आपयता. कश्टांतल्यान म्हजे सरशी येया, वजान भवयतल्यान म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां सुशेग दितां, हांव तुमकां बरी भलायकी दितां, हांव तुमकां सुटका सोडवण दितां, हांव तुमकां कृपा दितां, हांव म्हजी आशिर्वादां दितां, हांव म्हजो संतोश आनंद दितां म्हण जेजू आपयता. देखून आज हांगासर चड आनी चड बरेपण जावच्या खातीर आमी मागया. आनी आज लितुर्जीक वर्साचो 11सो दीस म्हणयेत. फाल्यां जेजू रायाचें फेस्त. जेजू आमचो राय, आमच्या काळजाचो, आमच्या मतीचो, आमच्या जिविताचो, आमच्या पयसभेचो, सगळ्या मनशाकुळाचो सासनीक सार्वत्रीक तो राय आमच्या जिवितांत. ताका राय म्हणून आमी स्विकार करया. आमच्या काळजांत आसा ताका आमी रायपट बांदया. आनी जेजू रायाच्या फेस्ताक थंय जुबलेवाचें वर्स 2025 जुबलेवाचें वर्स 2 वर्सां आमी संभ्रमता. जुबलेवाच्या वर्साची तयाराय आरंभ जाता. येवच्या वर्साच्या जेजू रायाच्या फेस्ता पर्यंत तयाराचें वर्स, उपरांत जुबलेवाचें वर्स. तर मोगाचें न्हू आज आमकां नियाळा कितल्यो संगती आसात, ह्यो सगळ्यो संगती आमच्या काळजांत आमी नियाळ करया. आमी दोळे धांपया. आमच्या जिवितांत आमची पातकां, आमची अस्कतकाय आमी ओळखून घेवया. आमचे सुखी आमी ओळखून घेवया. सांगाता मेळोन आमी देवा कडचें बगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो फोड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी,
तुझ्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें संपूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुझ्या भक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळासो कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मक्काबेवांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. अंतियोक्राय उदेंतीच्या प्रांतांनी भोंवतालो तेन्ना पर्सियांत एलिमायस नांवाचें एक शहर आसा आनी तातूंत जायतें रुपें भांगार आसा म्हूण ताका खबर मेळ्ळी. तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आनी तातूंत ग्रेकांचो पयलो राय जावन ताचे राजवटकी चलयल्ल्या मेसेदोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता आलेक्झांडरान दवरल्यो भांगाराच्यो ढाली कावाचां आनी शास्त्रां आसात म्हूण ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शहर स्वाधीन करूंक आनी तें लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शहराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजोवंक देवले. ताणें थंयसो पळचें पडलें आनी निराशेन बरोवन तो बाबिलोनाचे वाटेक लागलो. तो आनीकय पर्सियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेयाक धाडलेलीं सैन्यां चलवल्यांक आनी तांणी फळाफळ घेतल्या. लिसियास व्हड एक सैनासोबें गेल्लो, पूण इस्रायेलांनी ताका फाटीं धांवडायलो. आपणा कडेन आसल्या शास्त्रां आनी सैनिकां वरवीं आनी आपणे चलविल्ल्या सैन्यांतावन लुटल्ल्या वस्तू वरवीं ते भोव बळिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमाच्या वेदीचेर बांदिल्लो कांठाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्नाना भोंवतणी आदी आसलेलो तसलो एक उंच पांगोर बांदला आनी ताच्या शाहारा बेत जुरा भोंवतणी तशेंच केलां. रायान ही खबर आयकताच ताका झींट मारली आनी तो सगळोच कळवळ्ळो. आपल्यो येवजण्यो निर्फळ जाल्यो तें ताका खंतीची पिडा लागली आनी ताणें आंतरून धरलें. जायते दीस तो थंय आसा उरलो आनी खंत ताका परत दसूंक लागली आनी शेवटी आपूण मरचार आसा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या सोरविश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हळें, न्हीद म्हज्या दोळ्या मुखार पयस गेल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरलां. हांवें म्हजे इतल्याक म्हळें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हज्या राजवटकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकां मोगाळ आसलो. पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट म्हाका उगडासाक येता. हांवें तांची भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां व्हेली आनी कारण नासतना जुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. हे वरवीं हे कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हूण हांव जाणा आनी आतां हांव खंतीन बुडोवन परक्या देशांत मरतां. देवाचें उतर. देवाचे मुळकार. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सोर तुजीं विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उद्देशी हांव संतोसतां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां महोन्नत देवा. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तूं मुखार पडतना म्हजे दुस्मान फाटीं सरतात. तुजे मुखार तांचे पायस परतना ते नाश जातात. राष्ट्रांक दमकून खोट्यांक तूं नाश करताय. तांचे नांवच चरित्रेंतले उमटून उडयताय. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तांणीच मांडलेल्या पासान हेर जातींच्या राष्ट्रांचे पांय सांपडल्यात. कित्याक गरजेवंतांक देव सदां विसारचो ना. दुबळ्या धाकट्याचो विश्वास केदींच पटवचो ना. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आणि नवे जिवीत सुवार्ते मारिपात उजवाडाक हाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पॉट तुमचे सवे असो. जय सवे असो. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोमिया. तोवळ थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवनपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेसरी कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोरात जाल्यार ताच्या भावान सरिल्ल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हणून मोइसेन आमकां कायदो बरोवन गेला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचे जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनात. देवदूता सारकीं ती, कित्याक ती मरणात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणान वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवनपण आसा म्हूण मोइसेस रुजवात दिता. जळत्या बल्या विशयेन बरोवन आसलेले कडेन सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणून तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सक्कडी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू. आमकां एक सवाल केदाळे दोस्ता. तें सवाल जावन आसा, देव आसा गी वा देव ना. पुनर्जीवनपण आसा गी या पुनर्जीवनपण ना. ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू इतले संकेत, इतले गुर्तू या इतले संगती आसात गी आमी देव ना म्हणून आमी रुजू करूंक प्रयत्न करयेत वा रुजू करयेत. वा इतले संकेत, इतले संगती आसात गी देव आसा म्हणून रुजू करयेत. अशें कित्याक देवान केलां? कित्याक म्हळ्यार देव मनशाक स्वातंत्र्य दिता. आनी देव मनशाक म्हणटा, हांव तुज्या मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरतां, बेसांव आनी मालदिसांव दवरतां, जिवीत आनी मरण दवरतां, उजो आनी उदाक दवरतां. कितें जाय तें तूं विंच. मोगाचें न्हू, देवान मनशाक स्वातंत्र्य दिलां. God has given human beings freedom to choose. विंचवण करूंक देवान एक अवकाश दिला. आतां ह्या दिसांनी विशेश जावन ह्या हप्त्यांत आमच्या दोळ्या मुखार आसा पळयत पुस्तकांत थोडे व्यक्ती पुनर्जीवनपणान पातयेल्ले, पुनर्जीवनपणान पातये नातले. पुनर्जीवनपणान संपूर्ण तरान पातयेता समी जेजू. कित्याक तो जाणा, दैवीक जाणवायेन भरला. थंयसर फारिजेव या त्या पन्ना तेस्तामेंतान मेकाबवाच्या बुकान ते मेकाबव ते पातयेले. देव आसा, मेल्ल्या उपरांत पुनर्जीवनपण आसा, सस्नीक जिवीत आसा, हो संवसार शाश्वत न्ही आनी एक सर्गींचे रास आसा. त्या पुनर्जीवनपणान पातयेवनात, सर्गींच्या राज्यांत पातयेवनात, त्या सासनीक जिविता विशयान पातयेवनात. हो संवसार शाश्वत म्हणून पातयले. तो फिलिपाचो पोतू राय अलेक्झांडर वा आंत्योकाचो राय एफेफनेस
आणि ते सदस्य ते देवा ते पातयेले नात पुनर्जिवंतपणा ते पातयेले नात देखून केवळ संवसारी आस्त बदीक जोडच्यारच ते पडले एफिफनेस राय तरी जेरुसलेमाच्या देवाळाक वचून थंयसर असले पवित्र वस्तू सहित लोटता आणि आपण ग्रेस्त जालो जाय पुरते आपण जोडून घेतले म्हण तो चिंता फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान तशें चिंतले पूण जिविताचे अक्रेक तो पिडेन पडटा आसतना इतली राज्यां जोडून आतां कितें फायदो आपण आतां पिडेस जालो आपणाच्या घरा वचून म्हज्या आवय बापायक ह्या भायल्या भुरग्यांक सयत पळोवंक म्हाका साध्य जावचें ना इतलें आस्त बदीक आसून कितें फायदो म्हणून आपल्या सांगात्यान तो म्हणालो हांव मेल्यार म्हजे हात सयत त्या मरणाच्या पेटेच्या भायर उक्ते ते सोडा कित्याक सकाळां कळोवन दी येदो व्हडलो राय इतलो संवसार ताणें जिखलो तरी वेता आसतना खाली हातांनी गेलो एफिफनेस राय मरच्या वेळार खंतिश्ट जालो रडलो खंतीनच तो मेलो मरच्या पयलीं तो सांगूंक लागलो हांवें वायट केलें साधू सेवी मोगाच्यान पुनर्जिवंतपणान पातयेनातले तांचे दोळे कुर्डे जाले तांकां समजनातलें जेजू तांकां समजयता तुमचे दोळे कुर्डे जाल्यात अंतकारांत भरल्यात देखून नाका जाल्ली चिंता तुमच्या मतींत येतात कोणा एका बायलेक 7 जाणां लागीं खास जाल्ल्या बरी आसा की असले संगती तुमच्या मतींत येतात नाका जाल्लीं पसली वायट चिंतना तुमच्या मतींत येतात आनी म्हणटात सर्गीच्या राजांत कितें जातलें म्हण स्वामी जेजू तांकां स्वस्थरान उडास करता मोइजेक देवाचें दर्शन जालें त्या जळत्या बोल्यान देव जळतो बोल्या बरी म्हळ्यार देवाचें काळीज मनशाच्या मोगान जळटा देवा थंय संपूर्ण सत उजवाड परजळ महिमा आसा ताका मरण ना तो सासनाक आसा जिवो तो आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी शेवट त्या देवा सवय आमी जियेत आसतना आंज बडयो बरी आमी जियेतले हांव थंयसर चेडो या चेडू या कसलोच भेदभाव थंयसर ना आमी सर देवाचीं भुरगीं जावन जियेतले हांव थंयसर काजर आसचें ना भुरगीं बाळां आसचीं ना मगार सासनाक देवाचीं भुरगीं जावन आमी जियेतले ह्या संवसारांत आसच्यो संगती दुसऱ्यो सर्गींच्यो संगती दुसऱ्यो ह्या सर्गींची संगती मोगाच्यान आमकां दिसाची जाल्यार आमकां आध्यात्मीक दिश्ट जाय स्वामी आमकां ती आध्यात्मीक दिश्ट दिवंक हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या पवित्र कुंभारांत तो आमचे थंय येता देखून आमकां आमी त्या उण्या आनी वायना सवे समयाक भेटोवन दिवया आनी भक्तीपणान भेटवणेचें गीत आमी गावया संतोष बोरितायच्या बोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू ये बापा स्वीकार तू ये बापा बलिदान बापा वर्त्या मोगाचे आपणाचे जेजू खुर्सार भेटले संभ्रम तवाज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आनी आमच्या जिविताचें समर्पण सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जाता सुरेस्पोर म्हणून घे मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजान वाडोवन दी आनी सासणाच्या सुखाकी आमी पावू हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परात थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसारांनी देवदूत असो दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित 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 पवित
जगभरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण ससुंगेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी चडोवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो वरूस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगवान सुसे ते सोपती भगवान दमदता आनी सर आनी तुका मनवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोल जॉन्सन जोसेफ रेनाल्ड मेस एसवरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन समिया जेजू सगळे मेळोन सगळ्या संवसारार शांती समाधान स्थापन जावचे खातीर आमी भक्तीपणी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलें थंय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळ्यांक माया मोगा सुगर्त वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां आश्रय. व आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. उंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मुजो दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एकमात आसरो मुजो. मोगाळा जेजू मगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. म्हज्या काळजाक हांव तुका स्वागत करता. पुनर्जिवंतपणाच्या त्या वर्त्या भरवशान म्हजें जिवीत परजळीत कर. सासनाच्या जिविताचेर म्हजी दिश्ट कसोवन ह्या संवसारांत तुज्या वाटेनच हांवें सलाशें कर. तुजें तावन पयस सरोंक म्हाका केदींच सोडिनाका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक ओगलाब जेजू. जय जय पवित्र आत्म्या. प्रार्थोया. प्रितेच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचेंच मास रगत घेतला. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. कोणाकी उदार मनान दान दिवंक आसल्यार दैवीक रोरित्र मंदिराक घेवन दिवयेत. ही आमची वेबसायट आसा www.dccmulki.in आनी हांगासर आमच्या बँकाचो विवर आसा. सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तार विशेष डेलिव्हरन्साचे रेतेर ब्रदर क्रिस्टोफर आनी फादर फ्रांसीस डिसोजा बँगलोर तावन येतले. वर्त एक अवकाश. तुमी येया. सकाळीं 9 वरां तावन सांजे 5 वरां पर्यंत ह्या रेतीरेंत 4 दीस आमी रावया. वसोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोडकार वंदिता वर्णिता ये देव माये. भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावा. हरसितांव दिन वाचतांव क्वारी मोरये. आज तुका भक्तीन बुरबेन नामान करूं. माय तो देवाची माय तशेंच आमची. आयक माये दये मागणी आमची. जिणयेच्या पयनार कश्टान वरां दी माये आमकां.